MPT Chairman म्हणटा की आमी फिशिंग बोटकारांक जेटी बांदून दिवपाचो प्रयत्न आहा म्हणून आमचो. पयलो सद्याक हांव चेअरमॅनाक एक चॅलेंज करता. तेणे जात तितलो बेगीन जो पळय हो प्लॅन आहा तो लोकां समोर दवरचो आनी मागीर तेणे डिमांड करचो की ती फिशिंग जेटी काय प्युअर बर्थ न्हू, नाजाल्यार आमी रस्त्यार येवपाक फाटीं सरपा नाय. ही बीच तर ते डिस्ट्रॉय करून आमकां मारून प्युअर बर्थ हाडपाची चिंताय जाल्यार आमी केशेंच दिवपा नाय. आयज सरकार फिंगर पायर जेटी कार्यावळ बेचेर बांदूंक सोदता. म्हाका हो MPTक आनी सरकाराक एक क्वेश्चन आसा, म्हूण हो लॉजीक कसलो? एक्झिस्टिंग फिशिंग जेटी ऑलरेडी आसा. एक्झिस्टिंग फिशिंग जेटी सोडून मोदी दर्यो हाफ करून थिंगा फिशिंग जेटी बांदपाचो लॉजीक कितें? MPTचो चेअरमॅन जया कुमार सांगता ते प्रमाण MPT फिशिंग आणि पॅसेंजर जेटी बांदपाक सोदता. Berth and fishing jetty and passenger jetty, it is a composite project. So we have submitted the proposal to Pollution Control Board with the EIA 3 months back. As per the rule, within 7 days they have to send it to collector for fixing the date. They have not done it. I have met the officials and given a letter also. So now that is what we are requesting Pollution Control Board again. Why are you hesitating? If you want any clarification, you ask us, we will give the clarification. Otherwise, don't stop the project or don't delay the project. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.